मंगलम मठांतू चलता आशिल्ल्या सार्ध पंचशतमानोत्सवाचे कमिटीचे PRO जावन स्वाम्यांतून नियोजित जाले तसने श्री मुकुंद कामत मुंबई आजी हांणी आमगेलो टसाचे हांकां एक मुख्य जावन जबाबदारी कसं दिली की म्हळ्यार स्वाम्यान हाऊसकीपिंग सेक्शन तशीच VIP डायनिंग सेक्शन. सो तुम्ही हे कशी एक आयोजन केले उठू जनाक हाऊसकीपिंगात जावं म्हळ्यार इतलो व्हड एक कॅम्प आसा आमगेल मठाचे कितली की डॉर्मेटरी आसाची 500 डॉर्मेटरी आसाची तदनंतर इन हाऊस रूम्स आसाची तदनंतर टॉयलेट्स तदनंतर हांगा VIP डायनिंग तांगेल व्यवस्था तेवटू तुम्ही कशे एक केले. जय श्रीराम. श्री रामदेव वीर विठ्ठल अनुग्रह स्वाम्याला आशीर्वाद परमपूज्य स्वाम्याला आशीर्वाद ताच्यान आमकां एक हांगा काम करचे एक भाग्य मेळ्ळें आणि एक पर्टिक्युलर कामा खातीर स्वाम्यान एक नियुक्ती करून एक आदेश दिलो त्या प्रमाणे हाऊसकीपिंगाचे आमी एक नियोजन केलें. आमकां कल्पना आशिल्ली हाऊसकीपिंगाची एरिया कितली उरतली आनी खंय खंय ते स्प्रेड आउट जाल्ली उरतली ताजी एक आमकां कल्पना आशिल्ली. ताजे प्रमाणे मॅनपॉवर आणि इन्स्ट्रुमेंट्स आणि हे ताजे सगळ्याचे आमी नियोजन करून दवरिल्लें. ताजे प्रमाणे 50 ते 60 लोकांले एक टीम हांगा निरंतर जावन 24/7 काम करते आसा. राम मंदिर एरिया, वीर विठ्ठल मंदिर एरिया तशीच बाकी सगळे एरियात स्पॉटलेस क्लिनिंग दवरचे हे आमगेले एम आसा, हे आमगेले उद्देश आसा, ध्येय आसा. लोकांले येवची संख्या भरपूर आसा. स्वामीला आशीर्वाद देवाला दया लोक भरपूर येते आसात. 28 तारखेक आणि कालच्या आयतार सुद्धा बरेच लोक आयले. ताजे निमित्त थोडे कामाचे प्रेशर आयले तरी आम्ही मॅक्सिमम क्लिनलीनेस मेंटेन करच्याक प्रयत्न केले आणि लोकां कडच्यान रिस्पॉन्स बी बरो मेळ्ळो. कशी क्लिनिंग जाल्या म्हणून नियोजनबद्ध प्लॅनिंग केल्ले आशिल्ल्यान ताजे आमकां उपयोग पडलो. सो तदनंतर कालचे कार्यक्रम आमगेले प्रधानमंत्री एक हांगा लोकार्पण राम प्रतिमेचे तदनंतर शंकर महादेवन हांगेले कालचे कार्यक्रम पयरचे कार्यक्रम तुमकां एक कशें दिसले मुकुंद माम? अतिउत्तम. पळया 140 कोटी जनसंख्या आशिल्ल्या भारतात फक्त 20-21 कोटी 21 लाख आशिल्ले सारस्वत समाजाक त्या सारस्वत समाजाला प्रोग्रामाक कार्यक्रमाक स्वयं प्रधानमंत्री येतात. एक भारी हाजो गर्वाचो आणि हाजो विषय अगदी विषय हो सॉरी नो प्रॉब्लेम. हाक सगळे कारण म्हळ्यार आमकां स्वाम्याली एक कीर्ती. स्वाम्यानं हांगा कसलं कसलं काम केल्या आणि कसलं काम लोकां कडल्यान करून घेतल्या तांगेल्या आशिर्वादान कितकीच हांगा जाला. एक 77 फीट राममूर्ती जगात सगळ्यात व्हडली राममूर्ती हांगा ताणी उभारल्या आणि ताजे उद्घाटनाक प्रधानमंत्री आपले हे सगळे स्वाम्याला आशीर्वादान तांगेल कीर्ती निमित्त घडले आसा अशें दिसता म्हाका. आणि तो प्रोग्राम इतलो यशस्वी जालो की आयिल्ले लोक सगळे खूश जावन गेले. प्रधानमंत्री पण इतले खूश जावन गेले हांगच्यान. तशीच सांस्कृतिक कार्यक्रम सगळे अति सुंदर रितीन जाते आसात. तातूंत सगळ्यात एक किरीटप्राय म्हळ्यार कालचे शंकर देव महादेवानाले प्रोग्राम लोकांनी फुल्ली एन्जॉय केले. ताणें बी मनापासून एक सेवा म्हणून बरो प्रोग्राम काल सादर केलो. सगळ्यांक एक आनंद दिवचो, मनोरंजन दिवचें तशीच एक भक्ती एक संप्रदायाक एक अनुकूल आशिल्लें अशें एक वातावरण तयार करचें हे सगळे प्रोग्राम भरपूर मदतशी जाले. सो इतलो वेळ तुम्ही आमगेले वीक्षकांक एक तुमगेल कसा अनुभव तुमगेल हे हाऊसकीपिंग आणि सॅनिटेशन की तदनंतर डायनिंग की हे इतले सेक्शनात तुमगेले एक कार्यभार तुम्ही उट्टू लोकांक सांगले तुमकां मस्त धन्यवाद मुकुंद.